माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तिसरे फावटी प्रधानमंत्री जावपाक वयता आनी तेंचे संकल्प जो आसा म्हणजे फुडलो विकसीत भारत फुडल्या 25 वर्सां घडयता आसतना तो कसो आसचो त्या कागदाचेर तुमकां लागपी सगळ्यो जे कितें बरोवपाक जाय तें बरोवपाक शकता। एखाद्या कामगारा खातीर कितें जाय, एखाद्या दुकानदारा खातीर कितें जाय, एखाद्या ट्रेडरा खातीर कितें जाय, एखाद्या रियल इस्टेट बिजनेसा खातीर कितें जाय, एखाद्या कन्स्ट्रक्शन बिजनेसा खातीर कितें जाय, म्हणजे देशाच्या कायद्यात कितें बदल जावचे किंवा देशात नवीन कितें नोटिफिकेशन हाडची ताची सजेशन्स मागपा खातीर आमी लोकांच्या दारार आयल्या। आमी लोकां मदीं आयल्यात, आमी लोकांक विचारूंक आयल्यात। इतकेंच न्ही, जेका कोणाक दिसता तेणी लोगो स्कॅन करचो आनी त्या स्कॅन केल्या उपरांत तुमकां डायरेक्टली आमच्या भारतीय जनता पार्टी कडेन कनेक्ट जावपाक मेळटा। तिसरें जेका दिसता तेणी मिस कॉल मारचो 9090902024 म्हणजे 3 फावटी नंबर 2024 ह्या नंबराचेर मिस कॉल दिवचो आनी त्या नंबराचेर मिस कॉल दिल्या उपरांत तुमी पार्टी कडेन कनेक्ट जातले। तुमी तुमची सगळी सजेशन्स ही भारतीय जनता पार्टीक डायरेक्ट दिवपाक शकतले। जाल्यार जाल्यार भाव तरी गॅरेंटर रावतलो ना रावतलो, कारण परत तुका ते 1 लाख कोण फारीक करतलो काय म्हणून। हांगा मोदीजीच्या गॅरंटीचेर बँक 1 लाख लोन दिता। जर कोणाक दिवंक ना आसत PM विश्वकर्मा योजनेचेर म्हाका येवन सांगात, त्याला पत्रांक सांगात, हांवें चॅलेंज दिवन सांगता। जर कोणाक दिवंक ना जाल्यार सांगात येवन, कारण ही मोदीजीची गॅरंटी आसा। जेन्ना मोदीजीची गॅरंटी दिता ती गॅरंटी फुलफील करपाचें काम आमचें आसता। म्हणून हांव तुमकां परत एकदा हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करपाक आयला की आमी गोंय सरकार आसूं किंवा केंद्र सरकार आसूं बिझनेस कम्युनिटी खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर तर आमी रेडी केलात। म्हणजे तुमचो उरलेलो बायपास कंप्लीट जातलो, उरलेलो तुमचो बोरी पुलूय कंप्लीट जावपाचो आसा, म्हणजे जेका आमी कनेक्टेड टू द बेळगांवच्यान डायरेक्टली पणजे वता वता रोड कंप्लीट जायलो, ते सायडीचो रोड कंप्लीट जातलो। एके वाटेंतल्यान बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करप आनी दुसरे वाटेंतल्यान बऱ्यांतलो बरो पॉलिसीज आनी ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करप। आमी नवीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी काडली, नवीन स्टार्टअप पॉलिसी काडली, नवीन वन टॅक्स वन हेज्या अंडर GSTची पॉलिसी काडली। अश्यो नवीन नवीन पॉलिसी काडटा आसतना इज ऑफ डुईंग द बिझनेस जेका आमी म्हणटा आनी इज ऑफ लिव्हिंग ह्यो गजाली सरकार सातत्यान करीत आसा आनी हे आनीक करपाक तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात जाय। हाज्याय फुडें तो सपोर्ट आनीक जाय। तुमी सातत्यान सगळ्या जाणांनी आमकां सपोर्ट दिलाच, पण हाज्याय फुडें अशा पद्दतीचो सपोर्ट तुमच्या कडल्यान मेळचो हे हांव सांगपा खातीर आयला। तुमची सगळ्यांची सजेशन्स मागपा खातीर आयला। तुमी सगळ्यांनी म्हणजे परत एकदा मोदी सरकार हाडपा खातीर आमकां गोंयांतल्यान दोनूय खासदार निवडून हाडपाक जाय आनी ते दोनूय खासदार तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान, तुमच्या सगळ्यांच्या आनी विशेष करून फोंड्याकारांच्या, कारण फोंड्याकार भारतीय जनता पार्टीचेर बरो मोग करता आनी मेदान मोग करता म्हाकाय खबर आहा। कारण पयले फावटी फोंड्यांत प्रबळ फुल्ला आनी निश्चित रित्या हे फावटी आमकां फोंड्याकारा कडल्यान जवळपास 80% पेक्षा चड मतांची अपेक्षा आसा। फोंड्याकार दितले काय ना? दितले काय ना? दितले आसा जाल्यार म्हाज्या बरोबर दोनूय हात वयर करून भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे फिर एक बार अब की बार 400 पार आणि त्या 400 दोनूय भारतीय जनता पार्टीचे गोंयांतले निवडून उडयतले। तुमचो असोच मोग माननीय मोदीजीचेरय आसूं दी, म्हाजेरय आसूं दी, पात्रांवाचेरय आसूं दी आनी भारतीय जनता पार्टीचेर आसूं दी।